देवाची बरी खबर आयज आमी कितें म्हणून घेवंक जाता. खूब वस्तू देवान आमकां सांगल्या, पूण हे म्हत्वाचें ताणें आमकां सांगलां हो मनोभाव आमी मनांत धरूंक जाय. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. म्हणटच देव आमकां हें सांगता की आमी खालतेकायेन तो जियेत. सायबीण माय जशी जियेली आनी रोज देलिमाची ती जियेली, ते भाशेन तो जियेत जाल्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक लागतलें. कित्याक ताणें सगळें थारायलेलें आसा, ताका आमी सहकार करूंक जाय. नाजाल्यार आमी फकत उलयता पूण तें पाळिना करिना. दुसऱ्यांक व्हडली शापोतां सांगता पूण ते भाशेन आमचें जिवीत ना, आमी ते भाशेन जियेना. हें आमकां ताणें सांगलां आनी शिडकायलां. तर आमी कोण? आमी किरकोळ मनशां. कोणाकूय बाप म्हणचो न्हय, फकत एकूच बाप आसा तो स्वर्गावेलो. आतां आमचे बाप आसात न्हय, वय तांकां आमी बाप म्हणटा, ते देवाच्या जाग्याचेर आसा. आनी आमकां पवित्र शास्त्रांत सांगलां की आमी तांकां ते भाशेन मान दिवंक जाय. आवय बापयक ते आमी मानून घेता, पूण आमचो बाप देव एकलोच, तो खरो आमचो बाप. आनी आमी सगळीं ताची भुरगीं. आमचोय बापूय ती बापाक देवाक आपलो बाप म्हणटात न्हय. तर सगळीं जाणां आमी देवाची भुरगीं आनी तो एकलोच आमचो बाप. हें ताणें आमकां दाखयलां. गुरू खूब जाण शिकोवपी आसात, पूण जेजू क्रिस्त एकलोच आमचो गुरू. कित्याक ताणें आमकां सगळें जिविता विशयी शिकयलेलें आसा. ताका ते भाशेन आमी मानून घेवंक जाय. आनी केन्ना मानून घेतल्या? जेन्ना आमी खालतेकायेन जियेतल्या. पळयात नाओमी आनी रूथ कशे भाशेन ती जियेतात पळय ती. रूथ एकदम खालतेकायेन जिवंक लागली. तिचे बरोबर दुसरी जी तिच्या पतीची बायल आसलेली ती आपणाच्या घरा गेली, पूण ही नाओमीक विस्वाशी रावली. तुजो देव म्हजो देव, तुजें घर म्हजें घर, हे भाशेन ती खालतेकायेन तिचे बरोबर रावली. आनी मागीर ती शेतान गेल्या उपरांत देवान तिका निवडली आनी एलिमेलेकाच्या घरांत ती गेली. ओबेदान तिका म्हणून तूं पुतकरली. आनी मागीर ती ओबेद जेसेचो बापूय आनी जेसे दाविदाचो बापूय हे भाशेन आमकां सांगलेलें आसा. म्हणटच तिका व्हडपण हे भाशेन देवान दिलें, कित्याक ती खालतेकायेन आपलें जिवीत सादतालें. रोजलिमान तिणेनूय तशेंच केलें. ती एका गरीब घरांतली आसलेली आनी ती सदांच आपलें जिवीत कोश्टा दोगांनी सादताली. म्हणजे आपूण आपणाचेर खूब पिराचीत करून आपलें जिवीत जियेताली. कशे भाशेन? ती उणेंच जेवताली, चड जेयनासलेली. आनी घरांत तिच्या एक धाकलें तिणेन घर कशें बांदलें, म्हणजे पोरसांत चे भावाच्या आदारान. आनी थिंचोच ती एक धाकली बाज तिणेन केली. ते बाजेन तिणेन सगळे हे नोयांचे हे आसतात पळय कुडके आनी काचीचे कुडके, ते तिणेन तातूंत घातले आनी ती न्हिदताली, मागणें कोत्ताली. हे भाशेन पिराचीत कोत्ताली ती. आनी हाका लागून तिचें सगळें खूब बरेंपण घडटालें. तिका मोटवाशी जावंक जासलेली, पूण तिची घरचीं तिची चेश्टा कोत्ताली आनी तिका बिलकूल परवानगी दिनासली. पूण 20 वर्सांची आसतना मागीर तिका ती परवानगी मेळ्ळी
आनी ती थर्ड ऑर्डर आची डॉमिनिकनाची जाली. म्हणजे ती मोटवाशी कशी न्हय पूण एक तांचे बरोबर आसता पळय ते भाशेन ती आपलें जिवीत सारूंक लागली. पूण इतली ती थंयसर आपलें जिवीत ओदिकूय पिराचितान सादताली आनी दुसऱ्यांक ती बरेंपण दाखयताली. ती मेल्या उपरांत 31 वर्सांचीच ती मेली. मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री तिच्या फोंडाशी जावंक लागली. जे मागण्यान लोक मागणें करतालेत आनी तिका तिचे सवेन तांकां बरेंपण फावो जातालें. म्हणटत हे भाशेन तिचें जिवीत देवान घडोवन हाडलें. साद्या घरांतली ती पूण तिचें जिवीत तिणें जेजूचेर थिरायलें. खालतेकायेन ती जियेली आनी जेजून तिका वयर उबारली. तर हे भाशेन आमचेंय जिवीत घडोवन येवच्याक आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान रावता. खालतेकायेन आमी जियेता आनी जितली आमी खालतेकायेन ताचे सवे रावता तेन्ना तो आपले येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जशे भाशेन घडोवन येवंक जाय ते भाशेन तो घडोवन हाडटा. तर आमी थोडो वेळ ताचे बरोबर सारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता आनी आमकां तो आपले गोठायेन बोत्ता आनी आमचे भितर ताचें आनी आमचें आसा तितलें आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचेर दवरया. जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडून ताचेर दवरलें म्हणटच तो आपल्या मरणांत आमकां तातूंतली सुटका दिलेली आसा. ती आतां आमी आपणावया, ताचो अणभव आमी घेवया आनी दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां आपल्या बरेपणान अदीक भरून काडटा तो अणभव घेवया. आनी हे पुरी आतां ह्या थोड्या वेळान आमचें जिवीत ताकाच भेटोवया हे भेटोवणी वरवीं. आमेन.